आम्ही संतोष पाव्या तासो प्रीत मोगणी याळया आमचे थंय ताची काकूत बघया महिमा ताची गाव्या सर्वेस्पर आमचो रस्ता आणि आमचो सांबाळला क्रिस्ताच्या गुटा मुखार उघडला नवे जीवी देखून दिन वर्षी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. सुमेस्त मी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. संजुदूता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची इंतेसांवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतात. सेलीन लुईस जल्मा दिसा संदर्भी ल्हान पुलो वाडो लॉरेन नॉर्बर्ट सिक्वेरा गुरपोर संदीप लाविया आनी वास वामन ज्योरो रैमन सिक्वेरा किन्युगोळी बबिता पिंटो मैंगलोर रोजी डिसोजा मैंगलोर आयरीन डिसोजा मुंबई ग्रेगरी मेरी डिसोजा किरेम दुवेंसो बलंतेर आनी बाप्तिस्माचो सांबरा बऱ्यान जाल्ल्या खातीर प्रवीण पिंटो निड्डोडी निकोलस लोबो सुरतगार फिलोमिना लोबो देरेबायल डेनिस शीजा डिसोजा आनी कुटाम देरेबायल जस्टिन डिसोजा देरेबायल आईवी पिंटो देरेबायल फ्लेवी डिसोजा देरेबायल ऑस्टिन आनी झीटा आनी कुटाम देरेबायल रोनाल्ड आनी प्रमिला फोर्टाडो देरेबायल अनिता कुलासो वामन जोरो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल वा नेगेटिव्ह आयिल्ल्या खातीर जेनिशा लोबो 8व्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी मुंबई केविन सेरावो इस्रायल रुपिन कॅस्लिनो निड्डोडी हिल्डा डिसोजा देरेबायल हेलेन डी सिल्वा तिच्या 70व्या 70th बर्थडे बोंदेल विल्प्रेना लोबो किरेम प्रत्येक त्या सांबासोद मीस भेटयतात. आशा सिल्विया दुबई ताका एक बरें काम मेळच्या आनी बरी भलायकी आनी सकत दुश्ट शक्तींतल्यान सुटका मेळच्या खातीर प्रवीण आनी जेनिवी फेर्नांडीस मिलाग्रीस आयरीन डिसोजा मुंबई बऱ्या भलायकी बसत रॉयस्टन आनी एल्स्टन तुडाम बरी भलायकी वेगीन्स तिकेट मेळोवंक आनी पयन बऱ्यान परगावाक जावच्या खातीर विक्टर आनी सेलीन कोरिया देरेबायल स्विता आनी प्रशांत देरेबायल वलेरियन बस्कर्नेसन कुटाम देरेबायल लिझा पिंटो देरेबायल शरण प्रदम आनी शैलन रेबेक्का देरेबायल एलियास लिलीवास देरेबायल फ्लेवियान लुईस मिनेजस देरेबायल सिस्टर मारिया देरेबायल जेनिफर कार्लो देरेबायल फ्रांसिस डिसोजा आत्तूर विन्सेंट सुवारिस पालिमार ॲबनेर रेगन डिसोजाच्या बऱ्या भलायके पासून मीस भेटयता. आशा डिसोजा मँगलोर देवदीन फ्लोरिन डिसोजा आत्म्या पासून मीस भेटयता. फ्रांसिस डिसोजा आत्तूर देवदीन अल्फोन्स लुईसाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. सेलीन लुईस आनी कुटाम ल्हान पुलवाडो देवदीन दुल्सीन आनी जीवन लोबाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. विनीता डिसोजा आनी कुटाम मुंबई देवदीन जेम्स रोड्रिगसच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. फ्लोरा रोड्रिगस आनी भुरगीं पालाडका देवदीन तावरो कुटुंबाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. एलिझा तावरो बेळमन देवदीन मोंतेरो कुटुंबाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. मेबल मोंतेरो बेळमन ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सोमयाच्या पांयां तळार समर्पण करना आमी मागया. आज ह्या पवित्र तळार प्रत्येक जावन परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबादारां खातीर मोगाच्या खातीर आमी मागया. थंयसर चलचें तें झुजू संपूर्ण तरान रावोवन दी आनी शांती समाधान रास जावन आमच्या परगांवांत आसल्या विविध गांवांनी आसल्या सकट भावंडांचें जिवीत बरें जावन दी. तांच्या वावराची भद्रती तांकां सोमी दिवन दी आनी शाबी सोबीत तरान तांकां राखून दी म्हणून आज ह्या नव्याना वेळार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या पवित्र तळार आमी विशेश तरान मागया. सकट उबे रावया. ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. खुरीस जावन आसा जैताची निशाणी आनी खुर्साचेर दिश्ट गेल्यार आमकां मेळटा थर्गींचें तेंचें जीवन. हें मोतीन दवरनो आयच्या मिसाक आमकांच आमी तयार करया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक तयार करचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मदीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत ताद्देवा वरवीं तुका वळखोंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भवार्थान मानून घेवन तांकां वळखोंक फावो कर आनी अशा आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. गणन पुस्तकांतले वचप. त्या दिसांनी इस्रायल प्रजा वर दोंगरांतल्यान भायर सरली आनी एदोमाच्या देशाचो बोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्या वाटेन गेली. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. ती देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागली म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडटाय? अरण्यांत मरोंक हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या कणाचो आमकां कांटाळो आयला. देखून सर्वेश्वरान लोकां मदें विकाळ सोरोप सोडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायते मेले. तेन्ना लोक मोयजे चडशी आयलो आनी तांकां म्हळें, आमी सर्वेश्वर आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सुरेश्वरा लागीं विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सुरेश्वरान मोयजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट गेल्यार ती वाचतली. देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वळपकार. आनी मोजी भोग तुजे मुखार पावों दे. सर्वेस्परा मुझे मागणे आय आनी मोजी भोग
तुझे मुखार पावोंदी. सर्वेस्वराम मुझे मागणे हाय आणि मुझी बोम तुझे मुखार पावोंदी. मुझ्या आकांताच्या वेळा तुझे मुखामोल तो लिपोय नाका. तुझे कान मुझेशी पुरती हांव तुका उलो मारतना वेगी वेगी म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आय आणि मुझी बो तुझे मुखार पावोंदी. हे राष्ट्रा सर्वेस्पोन म्हणटा त्या नांवान मी येतली. प्रितुमीचे सराय तुझे महिमे मुखार गावचे तले. सर्वेस्पोस जिवन शहर परत्यान उबरतलो आणि आपले वड महिमेन प्रत्यक्ष जातलो. तेच नागत आदरणातलेल्याचे प्रार्थना तो ऐकतलो आणि ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करसो ना. सर्वेस्परा मुझे मागणे आय आणि मुझी बो तुझे मुखार पावोंदी. सर्वेस्परा मुझे मागणे आय आणि मुझी बो तुझे मुखार पावोंदी. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. बी जावन आसा देवाचें उतर ओंपी तोच ख्रिस्त जाका तो मेळटा तो सासनाक बाळता. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. जेजू परत्यान सांगा लागलो हांव भायर सरून वेतां. तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण तुमच्या पातकांच तुमी मोरतेल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. हें आयकून जुदेव म्हणा लागले हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना म्हणटा तो. तशें जाल्यार हो कांय जीवघात कणगाणेता काय. जेजून जाप दिली तुमी ह्या संवसाराचे हांव सर्गीचो. तुमी ह्या लोकाचे हांव ह्या लोकाचो न्हय. देखूनच तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात म्हूण हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सतमनल्या करीत तुमी तुमच्या पातकांत मोरतेल्यात. तांणी ताका म्हळें तर तूं कोण. जेजून जाप दिली तुमचे लागीं हांवें उलोवचें कित्याक. तुमचे विशांत हांवें सांगचें आनी तुमकां गुण्यावकार करचें जायतें आसा. तरी म्हाका धाडलेलो तो सतेबंद आनी जें हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव संवसाराक कळीत करतां. तो आपल्या बापा विशांत उलयतलो म्हणून तांकां समजलें ना. देखून जेजून तांकां परत्यान सांगलें मनशा पुताक तुमी वयर उबारलेल्या वेळार आसा तो हांवूच म्हूण तुमकां समजतलें. म्हजेच थकी हांव कांयच करिना म्हणूनी आनी जशें बापान म्हाका सांगलां तशें हांव उलयतां म्हणूनी तुमकां कळटलें. म्हाका धाडलेलो म्हजे सांगाता आसा. म्हाका तो एकल्याक सोडिना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदांच करतां. तो अशें उलयलो देखून सबार जण ताका सतमनूंक लागले.
देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपा विशांत इल्लोसो नियाळ केलो जाल्यार आनी त्या उपरांत आमकां त्या वांजेलाचो नियाळ करूंक इल्लेशें सुलाभ जातलें. जुदेवांचे ते पोरजा इजिप्तांत भायर सरन बसयल्ल्या गांवाक पावच्या त्या वाटेर सुमार 40 वर्सां तांणी खर्चिली. आनी त्या 40 वर्सांत भोगल्लें आनी जाल्लें घडितां इतलींच. पयलें तांणी देवाचेर आडवेचें, दुसरें देवान ताका शिक्षा लावची, तिसरें पाटीन तांणी देवा सरशीन येवचें, चवथें देवान तांचो मोग करचो परत. हे एक पॅटर्न, एक रीत जावन गेल्ली तांच्या जिवितांत. 40 वर्सां अरण्यांत आसतना तांय पुरपुरली. आनी आयच्या वाचपांत पयल्या वाचपांत ग्रंथांत आमी पळयलें ती पुरपुरली. कित्या खातीर हांगासर ह्या जेवणाचो खांटोळ आमकां आयला. सदांच आमी इजिप्तांत इतलें बरें मास खातेलें हांव, आमकां हें बरें मेळटलें, तें मेळटलें, हें मेळटलें, तें कितें मेळटलें तांकां कळीत आसलें जाल्यार हांगाच्या खाणा विशांत इल्लेशें सकयल घालून उलोवंक लागलीं आनी देवाचेर मोइजेचेर पुरपुरोवंक लागलीं. तें ताणें केल्लें पातक. आनी दुसरें कितें जालें, तांचेर वीक सरोप येवंक देवान फॉर्मायलें. ती जावन आसली तांच्या पातकाक शिक्षा. तांचें पातक जावन आसलें देवाच्या विरोध मोइजेच्या विरोध पुरपुरचें. त्या पातकाक शिक्षा जावन ते सरोप आयले आनी सरोप चाबोवन तो सुमार लोक मेलो. आनी त्या वेळार जे देवा सरशीन ती पाटी आयली. देवा सरशीन पाटी येवन परत्यान तांच्या जिवाची भीक मागूंक लागली. आनी ते दाळा देवान तांकां त्या पातकांतावन तांणी पाटी येवचे खातीर कितें करी जाय म्हूण सांगलें. एक पितूळचो सरोप एका खांब्याचेर उबारी जाय म्हूण सांगलें. जो कोण त्या पितूळच्या सोरपाक देगता तो बाचाव जातलो. आनी ते बाचाव जाले आनी देवान परत तांचो मोग करूंक सुरू केलो. आतां चिंता आसतना मस्तपटी आमी चिंतलां हे पितूळचो सरोप बोब्या पुजा करीन जो म्हणलो देव ह्या पितूळच्या सरपाक थंयसर उबारूंक सांगता, ताचे थंय दिश्ट लावंक सांगता. कित्याक जावंक पुरो म्हणून चिंतचें आसलें हांवें. आनी तुमच्याय मतींत पितूळच्या सरपाक दिश्ट लायल्यार ती बाचाव जातली, या तांकां मरण मेळचें ना, ह्या सरोप साबल्यार ती बाचाव जातली म्हणलें थंयसर कळोवन येता. तर कित्या खातीर जावं पुरो. मागीर अशें नियाळ करता आसतना त्या विशयांत म्हाका एक संगत भोगली. वयर पळोवचें, ह्या उबार आसा थंय पळोवचें म्हळ्यार देवाक पळोवचें म्हणून. त्या पितूळच्या सरपाक पळोवचें न्ही, पितूळच्या सोरपाच्या निबान म्हणी ती देवाक पळोवंक दी. त्या खातीर देव वयर आसा म्हणलें आमची समजणी सादारण. देवाक ती पळोवंक दी म्हणून देवान चिंतलें आनी देवाक ती पळोवंक लागलीं, वयर पळोवंक लागलीं, देवा सरशीन पळोवंक लागलीं. आनी त्या खातीर ती सरोप साबल्यार ती बाचाव जाली आनी तांकां देवान बाचाव केलें. हे पॅटर्न, ही एक रीत रिवाज त्या पोरण्या तस्तामेंतांत ती अरण्यांत आसतना जावं चिंत. आनी तांणी परत एक पोटी आमकां उदक ना पिवंक, आमी थंयसर कितलें बरें आसल्या हांगासर उदक ना. देखून मोइजे कडेन सांगलें देवान वच आनी त्या खडपाक मार आनी तुजी बेतकाटी मार आनी ते दाळा उदक येतलें. आनी उदक आयलें, उदक पियेलें, देवा ते पाटी परतालें. हे एक सादारण एक तांची जिवनाची रीत जाल्ली. तें आमी पयल्या वाचपांत आयकलें. आतां वांजेलांत कितें आमी आयकलें, वांजेलांत ती वयर उबारूंक आसा आनी ते जेजूक वयर उबारूंक आसा. आनी वयर उबारले ते दाळा तुमी तो हांवूच तो म्हूण जाणा जातेल्यात. ह्या वांजेलाच्यो थोड्यो संगती आमी थोडे पॉयंट ह्या प्रमाणे आमी हें करें. आरंभ जेजू खंय तान आरंभ जाल्लो, जेजू सर्गाचो. आनी तो म्हणटा
तुम्ही तुमच्या पातकांत मरतल्यात हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जावचे ना तुम्ही ह्या संवसाराचे ह्या लोकाचे हांव सर्गींच्या लोकांचो देखून म्हजो आरंभ न्हय हांगा संवसारांत जाल्लो बगार म्हजो आरंभ सर्गींत हांव आयिल्लो हांव त्या आरंभात देवात हांव आयिल्लो सर्गींत हांव आयिल्लो त्या लोकांत हांव आयिल्लो देखून तुमी ह्या लोकाचे तुमी ह्या संवसाराचे देखून तुमी म्हाका पातयेनात देखून म्हजो आरंभ हांगाचो न्हय म्हजो आरंभ सर्गींचो तें एक संगत जेजू तांकां सांगूंक अपेक्षिता आनी दुसरें जावन आसा तो कोण म्हूण तांकां सांगूंक दिता तो कोण म्हूण सांगून दिता मोइजे त्या अरण्यांत आसतना जळच्या बोल्या सरशीन गेल्लो आनी थंय इजिप्तकारान तावन ह्या इस्रायल परजेक ताणें सोडून हाडूंक आसले आनी फारावो जर तरी विचारीत जाल्यार आपणे कितें म्हणून देवान म्हणल्यार देव कोण म्हूण हांवें सांगचें म्हणून देवा कडेन मोइजे विचारता आनी त्या खातीर देवान देवाचें डेफिनिशन दिल्लें देवाचें नांव अशें म्हूण सांगलें हांवूच तो आसांतो हांवूच तो आसांतो आनी त्या खातीर आयच्या त्या पयल्या ह्या आमी पळयलें आरंभ तो सर्गींत हांव आयिल्लो आनी सर्गींत हांव आयिल्लो जाल्यार तो ह्या लोकांचो न्हय आनी तो सर्गींत हांव आयिल्लो आनी त्या खातीर ताणें सर्गाक वचोंक आसलें आनी तो सर्गींच्या बापाचो पूत हांवूच तो आसांतो ताची वळख तो करून दिता ताचो अनुभव कळटान म्हूण ताका कळीत आसलें लोकांक कळीत नासलें लोकांक कळीत करूंक ताणें प्रयत्न केल्यार लोकांक कळीत जावंक ना आनी त्या खातीर हांगासर ताची वळख करून तो दिता वळख करून दिता इतलीच हांवूच तो आसांतो आनी तें तांकां समजोवंक ना तें कितें म्हणटा म्हणून जाल्यार जेजू ताच्या त्याच वळख करून दिवच्या कामांत तो मेतेर जाता तर तूं कोण म्हणून तांणी विचारलें जाल्यार तुमचे लागीं हांवें उलोवचें मस्त आसा जाल्यार हांव उलोवंक वचना कित्याक तुमकां समजना आनी तरी म्हाका धाडलोलो सतेवंत आनी हांव त्या सतेवंताचो पूत हांवूच तो आसांतो हांवूच तो आसांतान म्हाका धाडिल्लो आनी हांवूच तो आसांतो म्हजी वळख तुमकां जावचे खातीर तो तांकां सांगून दिता जाल्यार तांकां तें समजना उपरांत तोच मुखारसून सांगता ताचें मिसांव कितें तो हांगासर आयला जाल्यार ताचें मिसांव जावन आसा लोकांक देवा थंय फाटीं परतोवचें ताचें मिसांव जावन आसा देखून म्हाका धाडलेलो तो सतेवंत जे हांवें ताचे तावन आयकलां तेंच हांव तुमकां कळीत करतां त्या खातीर म्हजें मिसांव हें त्या सर्गींच्या बापाक सर्गी म्हाका कोणें धाडला ताका कळीत करचें जावन आसा म्हजें मिसांव देखून तें जावन आसा तिसरी संगत आयच्या वांजेलांत आमी आयकून जाल्ली पयलें जावन आसा आरंभ ताचो आरंभ न्हय ह्या संवसाराचो बगार सर्गींचो ताचो आरंभ आनी दुसरें ताची वळख तो करून दिता हांव ह्या संवसाराचो न्हय बगार सर्गींच्या राजाचो आनी त्या खातीर हांवूच तो आसांतो म्हणून ताणें ताका सांगलें आनी तिसरें ताचें मिसांव कितें म्हणलें कळीत केलें आनी ताचें मिसांव जावन आसलें त्या लोकांक देवाची वळख करून दिवची आनी तें जाल्यार पात येवंक नात जेजूक आनी त्या खातीर तांणी जेजूक तसोच सोडलो पूण शेवटी जेजू ताका सांगता मनशा पुताक तुमी उबारूंक आसा आनी त्या वेळार हांवूच तो आसांतो म्हूण तुमकां कळीत जातलें पळयात जेजून सांगची ती रीत विवरसून त्या लोकांक कांयच कळीत नासले लोकांक विवरसून सांगता जाल्यार तांचें मन दाड्डें जाल्लें थोडे जाण ताचे थंय पातयेले आनी पातयेवन ताका पातयेवंक लागले आनी ताचो पाटलाव करूंक लागले पूण हे फारिजेव शास्त्री आसले ताणें कितलें सांगल्यार तांकां पातयेवंक मन नासलें आनी त्या खातीर ते पातयेवंक नात ताचो आरंभ कितें म्हूण ताणें सांगलें
आणि ताची वळख ताणें सांगली आनी ताचें मिसांवय ताणें सांगलें आनी ताचो शेवट कितें तेंय सांगलें. शेवट जावन आसलो मनशा पुताक उबारूंक आसा आनी त्या उबारले ते दळा तुमी जाणा जातेल्यास हांवूच तो आसां तो म्हूण तुमी जाणा जातेल्या. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या वाचपांत आमकां धाराळ संगती आसात जेजूच्यांत वळख कर्ण काण घेवंक. आनी तो खंयतान आयिल्लो अरम ताचो कितें आनी ताची वळख आमकां हांवूच तो आसां तो म्हणलो आनी म्हाका धाडला. हांवूय जो आसां तो म्हणलें. हांवूय देवाचो सम जावन आसा. आनी तिसरें ताचें मिसांव देवाची वळख कर्ण दिवचें. आनी चवथें जावन आसा शेवट जावन आसा त्या लोकान जेजू थंय फाटीं येवचें तांणी येवच्यांनी आनी उरले जेजूक ना कर्ण चल्ले. तर आज आमच्या मुखार जेजून ह्यो 4 संगती दवरल्यात. ताचो अरंभ कितें म्हणलें आमकां कळीत केला आनी तशेंच ताचो मिसांव कितें म्हणलें कळीत केलां. ताची वळख आमकां दिल्या. ताचो शेवट कितें म्हणलें आमकां कळीत केलां. तर आमी त्या जेजूक पातयेवंक तयार आसांगी म्हणलें सवाल. तयार आसां जाल्यार ताचो फाटलाव करया. सर्व समचे मोगाळ बापा, काणीक जाऊन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुझे बेसां. हुंड्या वायनाच्या बलिदाना स्वीकार कर आमकां तुझ्या भुरग्यांक. तिरासाला आमच्या भावार्था तुझ्या पुता जेजू साक्षी जावच्या. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या जाणटें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक पयसुच्या दवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सरेस्परा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तिचं सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. हांव त्या आमच्या सोडणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदर आनी सासनाच्या देवा, सर काळे आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन ह्या सोरोन संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरान सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. दळबराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी अंतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारूतेलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणेची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ सौदावो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुना जुवानपणाचो बरवो सदोरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगाता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दमदता सांजू देव आनी चर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां बाबा कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमचितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकसाय आमकां दी. सर्गींचे बागाने आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय. कित्यार सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत सेवंक आमी येता ती आमचे जडतेने केस्ताडेन जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींग भलायकी आनी वकात दिवं.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरणीस म्हाका भलायकी मेळटली. तुका शिवच्या काळीजे अतिरिक्त मोगाळ सोम्या जेजुराया, ये तू म्हज्या काळजा धन्या, दादोस तू कर येण्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या, राव तू काळजान मोरच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या, राव तू काळजान मोरच्या. उंड्या रूपा तुकास म्हाका दिता, म्हजे आत्मिकान तूं जाता. कुर्पे जिवीत तुला वयता, म्हजी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या, राव तू काळजान मोरच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या, राव तू काळजान मोरच्या. प्रार्थुया. भोवमगाळ बापा, बगेवन जुता देवाच्या जैतेवंत मोरना बसत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतू घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूक दोता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत एवढी तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत. हर एका मंगळारा ह्या करिस्माच्या दिसांनी हांगासर पावणे 8 वरार कुर्सा वाट, तेज्या उपरांत 8 वरार मीस, नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन, 10 वरां तावन कुमसारा, सवाय 10 वरार कुर्सा वाट, 10:30 वरार परत मीस, नोवेन आनी सॅक्रमेंटाचें आराधन, उपरांत 12:30 वरार आयिल्ल्या सकळ यात्रिकांक जेवण आसतलें. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्त घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान कितें दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादीस, जुबल्यो, कुमगार, काजारां असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकान तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र तळार तुमचे खातीर मागतले. हांगासर एका मंगळारा सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात. आमाल पियोन्याक वळख जाल्ल्या ही मिटिंगां ह्या पिडेतावन भायर येवंक आदार दितात. त्या तुमच्या कुटुंबांनी, तुमच्या वळखीची
कोणी ह्या आमाल पियोना वळख जाल्ली आसा जाल्यार तांकां ह्या मिटिंगाक धाडूंक हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. तशेंच आज हांगासर ह्या मिनी हॉलांत केंब्राल आरोग्य केंद्राची नर्सां आसात. कोणाकी BP शुगर तपासन करूंक जाय जाल्यार आराधना वेळार वा तशेंच नोवेना वेळार वा ताच्या उपरांत जाल्यार अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या धव्याक आश्रयच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीचे डाक्टरां नर्स आसात. कोणाकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार तसोय फायदो जोडच्याक हांव तुमकां उलो दितां. मोगाच्यानो येवचो आयतार थाळयांचो आयतार वा जेजूच्या कश्टा मरणाचो आयतार ह्या पवित्र थळार सकाळीं 7:45 वरार हांगासर आमच्या व्हडल्या हॉला कडेन थंयसर सकयल्या ग्रावंडार थंयसर ताळयो बेंजार ताज्या उपरांत इगर्जेक पुरश्यांव आनी ताज्या उपरांत हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें. तरी देखून कोणाकी पवित्र थळाक मिसा घेवंक आसा जाल्यार तुमी ह्या टायमींग उडास दवरचें. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना तांणी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक बाप लिओ लसरादो तांचे धांवन लिओ वेगस तांचे धांवन ही मानाची वाद घेजय म्हूण हांव उपकार मागतां. संदीप आनी प्लाविया वास वा मंजूर आयच्या दिसाचे वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केलां. नांव नाका म्हण एकदांनी मिलाग्रेस आयच्या दिसाचें वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. मनिस्त डॉल्पी मिरांदा मदर तेरेजा वाडो आयच्या दिसाची तांतयां तांणी स्पॉन्सर केल्यां. मोंतो डिसिल्वा उद्यावार आल्बर्ट डिसोजा संकलकारिया ग्रेगरी आनी मेरी डिसोजा किरें रायमन सिक्वेरा किन्युगोडी तांणी मुखार येवचें मानाची वाती घेवची. दान दिल्ल्या दानीचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. सकाळ आमी दिबी घालया. सांजू दोतात देवाच्या मानाक नवें आमी चलोवन व्हरया. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी. आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजुता देवान येसान भक्त प्रत्येक जन मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारे बात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगरीचो आमी उगडास करता. बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका देन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सोमेश मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां कोरोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जोडटात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादोबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे जारी करतलोय म्हूण आमी बरो वचता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे बातेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मदोश जावन आसलेल्या बगेवन जोतात देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें बस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्यानी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट आसतनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यान सुद्दां केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेतां व्हड्या पातयेनीन आयलां. सक्कड आमी बसया मोगाचेनो. हांगासर सभा जाणांनी तांचे ते सवान दान दिल्ली आसात. ही ते सवां हांव वाचून सांगतना
जर तुमची त्या सवांगसर आसा जाल्यार तुमी मागा, नाजाल्यार तुमच्या खालसा मनान कितें त्या सवांग घेवन ह्या पवित्र थळार तुमी आसात ही सकड सांजुदूता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. 14 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, तेगांक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर, 6 जाणांच्या घरांत शांती समाधान राज जावचे खातीर, 8 जाणांक बऱ्या सांबाळचें काम फावो जावचे खातीर, तेगांनी दिल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळचे खातीर, एकल्याक CA एग्जामान पास जावचे खातीर, दोगांचो बावळो दुगून जावचे खातीर, 6 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावचे खातीर, 4गांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर, तेगांच्या कामान भद्रती लाभच्या खातीर, 12 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर, 4गांचो जागो बऱ्या मला विकून वयच्या खातीर, तेगांचे कोर्ट केजीत हांव सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याच्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स आनी वाटेचे समस्या बेगीन परिहार जावचे खातीर, 4गांक मोबायलांतल्यान पयस रावचे करपा मेळच्या खातीर, एकल्या कुटुंबांत 3 वर्सांचो भुरगो बऱ्या भलायकेन आनी जानवायेन मस्त वाडोवन येवच्या खातीर, एका कुटुंबान बापाय भुरग्या मदें जाल्लो मानसता पयस जावच्या खातीर, 5 जाणांक रीण परिहार करून करपा मेळच्या खातीर, 8 जाणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर, 4गांक आमाल पिवण्याचा सुटका मेळच्या खातीर, दोगांचे किडनीचे समस्या गुण जावच्या खातीर, 4गांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट भाव जावच्या खातीर, एकल्याचो बालंतेर बऱ्यान जावच्या खातीर, दोगांची सर्जरी बऱ्यान जावच्या खातीर, 4गांक दुश्टकायच्या पिडेंतल्यान सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक नर्सिंग लायसन्स आनी डाटा फ्लो बऱ्यान जावच्या खातीर, एकल्याचो राग आनी हट पयस जावंक आनी मोगान रावची करपा मेळच्या खातीर, आनी 22 जाणांनी प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगलां. तशेंच CA इंटरमिडिएट एग्जाम बरें बरोवन पास जावंक आनी बऱ्या कंपनींत काम मेळच्या खातीर, एकल्याक क्रिएटिन लेवल उणें जावंक आनी किडनी समस्या गुण जावच्या खातीर, एकल्याक परगांवान बरें काम मेळच्या खातीर, मरवीन सांत मायर शिपिंग कोर्स बेगीनच जावंक आनी कॉल येवच्या खातीर, एकल्याक रुमोथायरॉयड आर्थरायटीस जावन 5 वर्सां जावन मस्त कश्ट आसा बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्याचें युटरसांत सिस्ट आसा, फायब्रॉइड्स आसा, चेस्ट पेन आसा संपूर्ण गूड जावच्या खातीर, तशेंच स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां प्राय बरी भलायकी मेळच्या खातीर, आलन लासरादो आनी एलिटा डिसिल्वा भुरग्याचे देणे मेळच्या खातीर, विल्सन म्हणल्यार बाबाक बरी भलायकी आनी बरी सांगातीन मेळच्या खातीर, एका कडेन बिल्डिंगाक लिफ्ट घालूंक परमिशन मेळच्या खातीर, एका कुटुंबाक घरावेच्या कास्त्या रस्त्याचे समस्या सकट बऱ्यान इत्यर्थ जावच्या खातीर, एकल्याक कठीण कोंकली शेळ शिंगो आनी हृदय दूख आसा बेगीन गुण जावच्या खातीर, एकल्याक अल्सरेटीव कॉलिटीस गुण जावं आनी संपूर्ण भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्याक वेरिकोस वेन्स आनी इतर पिडेंतान भलायकी मेळच्या खातीर, एकल्याक गांठी दूख गुण जावंक आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर, ब्रदर ब्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांच्या बऱ्या भलायके खातीर बऱ्यापणा खातीर प्रत्येक जण ब्रदर ग्लेनाक बरी भलायकी मेळोवन रितीर आसा ती बऱ्यान करच्या खातीर, सिस्टर देवादीन माथायस सेरावो, विल्सन सेरावो, विलफ्रेड सेरावो, मार्क रोड्रिगस तांच्या आत्म्या शांती मेळच्या खातीर, विना रोड्रिगस म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी एक बरें काम दुबायंत मेळच्या खातीर, एका भुरग्याक शिकोवंक करपा समजोनी जानवाय आनी आवय बापाय विधेय जावन जिवनची करपा, एका स्त्रीयेक पाटीची शिरांची दूख गांठी दूख अंदू जावन सुटका मेळच्या खातीर, एक तरणाटो शिप्पर काम आसलें ताका एक सर्टिफिकेटी खातीर गांवाक आयिल्लो ते सगळें सांबाळून परत कामाक कॉल येवच्या खातीर, एका स्त्रीयेक एंग्जायटी जावन सुटका आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर, एका कुटुंबान विकल्लें वेहिकल समस्या इत्याद जावच्या खातीर, एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक ताका एक बरो फुडार बरे कोर्स विंचून काडून करपा मेळच्या खातीर, वेरोनिका म्हणल्यार भयणीक फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सरको जावच्या खातीर, एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावच्या खातीर, एकल्याचें PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर, एकल्याक 81 वर्सां प्रायसो कॅन्सर पिडा आसा ती गुण जावं आनी सोसूंक करपा दायकन मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. हाचे सांगात 5 जाणांनी तांची त्या सवान दान दिल्ली आसात. ही सकट त्या सवान सुमयाच्या पांयांतळा सांजुदूता देवाच्या मजतीन समर्पण करया. आमकां कितें मागोवंक आसा आमच्या इगर्जां खातीर ह्या वेळा आमी विशेश तरान मागया. आराधन तुका सुमया जेसू, आराधन तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू, महिमा तुका स्तुती तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया होगळाप तुका सुमया जेसू, होगळाप तुका सुमया प्रणिपा तुका सुमया जेसू, प्रणिपा तुका सुमया जय जय तुका सुमया जेसू. जय तुका सुमया हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेसू या सकट
भावनाची त्या समा तुझ्या पायांतळे जवळ समर्पण करता तांच्या काळ जमान्यांतले ही राहते तुझ्या पायांतळे समर्पण करता संजूद मत देवाचे मजत स्वता संजूद देव मागताना तो दित आहे म्हणल्या बरोबरशान हांगसर सकडी आ सकड भावना तांच्या काळ जमान्यांत मागलेले गावांत परगावांत असलेल्या भावनांनी दान दिले तसावा हे सकड तुझ्या पायांतळे समर्पण करताना हरी एकल्या तुझी आशीर्वाद बोळ भलायकी बरे मनांगा दे सकड समस्या सुटका दांगा दे बरी भलायकी दे अंतशंस आणि आशेले सगळे बरे पाहून या पवित्र जाळ्यात तांकां लाभो म्हणून तुझ्याकडे परत मागता touch them Lord Jesus bless them heal them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty healing take place hallelujah 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 सकड़ा मी दिबी घालिया म्हज्या मोतीर काळो कान्न म्हजो बाबात दंडलोंग पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावंडे हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सदींचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका बेडयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वन्ना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन एक घडी भोव सकड आमी दोळे धांपिया ह्या पवित्र तळार मागल्लें आमकां मेळटा जैतीं अस्तर्या अद्भुतां आमच्या जिवितान ह्या पवित्र तळार घालता सांजूद देवाक आमचो पात्रोन दान दिल्ल्या ताजे मारिफात मागल्लें आमकां मेळ्ळ्या खातीर ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां देवया जॉन्सन पिंटो म्हणलो भाव एक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर तो अर्गां दिता तशेंच एकल्याक घर बऱ्यान विकून गेल्ल्या पासून अर्गां दिता दोगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचें सगळें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकलो बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता दोगांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 8 जाणां तांणी मागलो प्रत्येक इरादो उपकार तांच्या जिवितांत लाभयल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात तर ह्या सकड भावना सांगता आमी मेळया धन्या देवान तांच्या आनी आमच्या जिवितांत केल्ल्या सकड बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्वरा पिडे जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्वरा पिडे तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तरां नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्वरा सकड पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्वरा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बाबायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्गींच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कशी वयता ती सत्य समान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मोगळा बाबा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकोत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या दयाळ बापा पावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचें देणे आशें दिल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा परगांवांत प्रत्येक जावन मिडल इस्टान सलोनाचें झुजू थोड्या दिसांक तांणी रावयलां आसता ते शाश्वीत तरान रावों तांच्या मोतीक उजवात दी झुजू एकच वाट न्हय इतर शांतीची साधनां आतात वाटो आसात म्हणलें तांणी समजून त्यो वाटो विंसून काडन शांती समाधाना खातीर वावरूंक तांच्या मोतीक उजवात दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा परगांवांत आसच्या आमच्या सकड कुटुंबादारांक तुज्या पांयांतळे ह्या घडये समर्पण करता ह्या सकड कुटुंबादारांक तुजे आशिर्वाद आवत तांकां तांच्या वावरा तळार तूं सांबाळ तांच्या वावराची भद्रती तांकां दी सकड वायटा विघ्न अवघडांतल्यान तांकां राग बोळ भलायकी दी मोदीक समाधान शांती संतोष दी म्हूण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके
तुझी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एका गोदीचे माय नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका मिलो मारता आम्ही पदसेवेची बाळका या दुखाच्या कोणात असता आस्कार उस्कार सून आम्ही तुका रुदान करता तो तुमचे शेकाये ते तुझे गावचे दोळे आमचेर परते आणि या पदेशा उपरांत तुझे कुशे सदीम पावल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मगळे तुला बी कार्य मरिये बघेवन ती देवाचे मामा वस्तू विनाती कर क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी पावसावच्या खातीर पिडेस्त भावंडा खातीर आतां आमी विशेष तरान मागया तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार तुमच्या तकलेचेर हात दवरून मागा नाजाल्यार तुमचो उजो हात उबान धरा जे कोण पिडेस्तां खातीर तुमी मागोंक आशेता जाल्यार ह्या घडये तांचे खातीर मागा वो तुमचो हात न्हय सुमयाचो हात तुमी तुमचो हात तांचे तकलेर दवरून मागतात आनी सुमयाची सकत करपा त्या पिडेस्तांच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागा सुमी तुमकां आपडून दी सुमयाची सकत तुमच्या कुडीन वालच्या खातीर ह्या घडये विशेष तरान मागा त्रिएक देवाक उलो मारया त्रिएक देवाची मजत ह्या घडये विशेष तरान हांगासर वाळोवन दी म्हणून आमी बावर्तान पातयेनीन आमी मागया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जाय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडाशिडा गोवन करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडाशिडा तुज्या बळादी पदवेन गोवन करताय प्रात तूं ह्या दाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकर आनी साकनीचे दाळ दीस घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जीव आबरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेन निघून जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमयावर वें सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमया भवर्तनच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतले दयाळय आमी मागता पिडेशिडेन कोश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजून आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीन मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान राज करताय सस्नाच्या सस्ना सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुतीन वागोवं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजवाक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सुवे रावन तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच रावो मोगाचो दिंबीर समीराविया मोगलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगता कडसून सो पवित्र वेळ जावन आसा तर त्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया गीत आमी गावया Sacramento, Arada, Arada, Swade, Sacramento, Bhakti Mana, Karja Karza, Karta Kanama, Bhakti Mana, Karja Karza. Kanama
जिविताचो उंडो आमकां मोगाचो आमच्या आत्म्याचो ग्रास तो जेजू जावन आसा. तो जिव्या उंड्या रुपार ह्या सक्रामेंटान हजर आसा. आत्मीक ग्रास जावन हे मिसाच्या बलिदाना वेळार कुमगारा रुपार आमच्या काळजांत तो आयला. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तसो सांगात आमी आशेता, ताची कृपा आमी लालयता. हर एक दिसा ताका भक्षाक आमी अत्रेकता. तर ह्या घडये तसो सांगात आमी आशेवया, ताची कृपा आमी जोन घेवया. ताका भोगूंक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी प्रयत्न करया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी ह्या जिविताच्या उंड्या रुपार हजर आसच्या त्या जेजूक ओळखून घेवन आमकांत ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया, नमन करया, स्तुती आमी करया. मोगाचें जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता, तुजी कृपा लालयता, तुजो सांगात आशेता. तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी आत्रेता. आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता. आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता. भक्ती मोना घालत्या काळजांत करतां तुका नामा. भक्ती मोना घालत्या काळजांत करतां तुका नामा. करतां तुका नामा. संवसाराचो उजवाड सुमी काळोख धांवणोचो समाधानाचो प्रकाश पांगोवचो सूर्य सुमी आमचे मोगार आसा. कित्याक ताणें म्हणलें उतरां हांव जावन आसा उजवाड आनी त्या देखून काळोख ताचे मुखार रावना. उजवाड मात्र ताचे जावन वालता समाधान शांती आमकां हर एकल्याके. कित्याक जेजून म्हणलें उतरां हर एक फावटी तो जिवन जावन दिश्टीक पडल्या वेळार शांती तुमकां, सुमयाची शांती, सुमयाचें समाधान आमकां जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तेगून ताका मेळोवंक आमी आशेता, आत्मीक सकत लालयता आनी हर एका दिसा ताणें दिवचें समाधान शांती भोगूंक आमी अत्रेकता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव ती कृपा वालता, ती सकत वालता म्हळ्यार आमी उडासान दवरया. तो उजवाड ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या जिविताक लाभता म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी सुमयाची शांती समाधान अनुभव करूंक ह्या वेळा आमी प्रयत्न करया. आनी त्या शांतीच्या कुवाराक सुमया जेजू क्रिस्ताक संवसाराचो उजवाड जावन आसल्या आमच्या धनियाक सुमयाक आमी आराधन करया, नमन करया. आमकांच ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. संसाराचो उजवाड तूं काळो जावनाचो समाधानेचो प्रकाश पांगोवचो. संसाराचो उजवाड तूं काळो जावनाचो समाधानेचो प्रकाश पांगोवचो. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता. तुका मेळोवंक आशेता आत्मीक सकत लालयता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता. आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता. आराधा आराधा स्वाधीन सक्रामेंता. भक्ती मोना घालत्या काळजांत करतां तुका नामा.
तुमी आमकां जीव दिवचो आमच्या मुखार आसा ताचे जावन वलता जिवी दिवची जर तर ह्या बऱ्या गोवळ्याक आमी शेळयो ओळखून घेवया मोगाळ भवन आनी भयणीनो ताणें दिवचो तो ग्रास आमी जोडूंक प्रयत्न करया मोगाळ भवन आनी भयणीनो सोमयाचें जिवीत आमचे भितर वाडलें जाल्यार आमकां कांय उणें ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या तर ह्या जिवीत दिवच्या जरीक आमी ताणेवया भुकेवया आनी आत्मीक पोशान जावन ह्या सोमया थावन आमी दादोशी जावया मोगाळ भवन आनी भयणीनो तर येत सोमयाक बऱ्या गोवळ्याक आमी मान नमान दिता आसतना ताका आमी आराधन करया स्तुती करया आमी ताचे शेळयो ताका विश्वासी रावो आमी कृपा त्या सोमया कडेन आमी मागया बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जिविता जरी आमकां पावोचो बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोचो तुझे जिवीत आशितां वतमी सगळं लालेता तुझे जिवित आशितां आत्मी कानाक लालेता हरिये दिसा तुझे संगीत लोक आशिता आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेंता आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेंता भक्ती मोना कल्या करता तुका नामा भक्ती मोना कल्या करता तुका नामा तुका नामा हालेलुया 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 वंदन तुका सुम्या जेजू नमान तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू हगळाप तुका सुम्या जेजू प्रणिमा तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सक्कड आमी बसया मगाचे न्हू सक्कड आमी दोळे धांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया सुमया मुखार आमी आसाव मौन आमी थोड्यो घडयो रावया मोगाचे न्हू परण्यासुल्ल्यांत आमी आयकता एलिया प्रवादी जेजेबल राणी येतावन फळां पळोवन घेवन दावुल्ल्या वेळार त्या कार्मेल दोंगरार आसल्या वेळार थंयसर वारें वादळ आयलें आनी ताणें देवाक बगूंक ना भुंय कामणी जाली तातूंय देव ताका भेटोंक ना आनी कितें बरो घडलें तातूंय देव ताका मेळोंक ना ताचे उपरांत प्रशांत वारें वाळोंक लागलें आनी तांतू ताणें देवाक देखलो देवाचें आजरपण भोगलें तेदूं मोगाचें न्हू
ह्या भोव पवित्र सक्रामेंता मुखार आसतना थोड्यो घडयो मौन आमी बसया, मौन आमी बगया. सुमयाचे आजारपण आमी बगया, सुमयाचो ताळो आमी आयकुया. सुमी आमचे लागीं उलयता मोगाच्या भावा भयणी, तेगून मौन थोड्यो घडयो आमी बसया. ह्या मौनपणांत आमी आयकल्लीं आयच्या वांजेलाची थोडी उतरां. तुमी ह्या संवसाराचे, हांव सर्गीचो. जेजू म्हणटा हांव सर्गीचो. तेगून जेजू सर्गींत हांव ह्या संवसाराक देंवन आयिल्लो मोगाचे न्हू. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असो इमो केलो, ताच्या एकल्याच सपुताक ओपोवन दिलो आमची सोडवण करच्या. तेगून सर्गींत हांव जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. तसो सुमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार आसा मोगाचे न्हू. आनी जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 31 म्हणटा जो कोण सर्गींत हांव येता तो सगळ्यां प्रास व्हरतो. आतां जेजून म्हणली उतरां हांव सर्गीचो. जो कोण सर्गींत हांव येता तो सगळ्यां प्रास व्हरतो. तेगून हांगासर आमच्या मुखार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आजार आसतो जेजू सगळ्यां प्रास व्हरतो. बळवंत देव, ह्या देवा सारको दुसरो देव ना. तो जिवंत देव. त्या देवा मुखार आमी बसून आसा. मौनपणान त्या देवाचें वर्त्या देवाचें आजारपण ह्या पवित्र थाळार आमी बघून आसा. आनी तो सुमी आमचो देव आमकां हर एकल्याकी पळयता. आमचे हर एकल्याचें नांव ताका कळीत आसा. आमचे हर एकल्याची वळख ताका आसा. आमी हर एकली कितें जावन आसा ताका कळीत आसा. तेगून तो आमकां हर एकल्याकी पळोवन आसा. आमकां हर एकल्या लागीं तो उलोवन आसा. मोगाच्या बाबा भयणी त्या सुमया मुखार आसात म्हणलें उडासान दवरा. तेगून तुज्या जेजून म्हणलीं उतरां. जुवांच्या वांजेलान अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 1 हांवच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हांवच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो, जिवी दिवच्याक. आनी तेगून जुवांचो वांजेल अध्याय 10 वाक्य 10 जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवी दिवं बरोवन ओमतोच्या मापान. तेगून मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या जेजू तावन ह्या पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू तावन जिवीत वाळटा. जिविताची झर वाळटा हर एकल्या थंय. तेगून आमकांत जिवी दिवच्या ह्या झरीक त्या जेजूक समर्पण करया. समारियाच्या स्त्रियेन त्या जिवीत दिवच्या झरीक जेजूक तिका समर्पण केलें. तर ह्या घडये आमकांत त्या जिवी दिवच्या झरीक जेजूक समर्पण करया. तो तुका जाणा आसा. तो तुजें दूख पळयता. तो तुजें कश्ट पिडाशिडा समजाता. तो तुजें वजन पळोवन हळू करता. तसो सुमी आमच्या मुखार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. तेगून इसाया प्रवादी अध्याय 43 वाक्य 3 हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो.
भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. कितलीं सोबीत उतरां मौनपणान आमी नियाळ करची मोगाचें न्हू. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक, कित्याक आमी हर एकलीं ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची. ते देखून तो म्हणटा तुका मान फावो, तुका मान फावो. भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. मोगाचें दोनी हात आमचे हृदयाचेर आसून, दोळे धांपले आसून ही उतरां म्हजे सांगाता बवर्तान पातयेनीन आमी एक घडी म्हणया. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. तुजो सोडवणदार. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक, तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक. देखून तुका मान फावो. देखून तुका मान फावो. भियेनाका भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. कित्याक हांव तुजें सवें आसा. मोगाच्या बाबा भयणी हो जिवंत देव, त्या देवा मुखार तूं बसून आसाय. तुज्या काळजान थावन ताचेर बरवसो पातयेनी दवरन आसाय. सांग तुजेर, सांग जेजूक तुका तुजेर हांव पातयेता म्हण ताका सांग. बवर्तान पातयेनीन जेजूक सांग आनी परतून तुकात ताका समर्पण कर. तुज्या काळजा मनान थावन ही उतरां म्हणू. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. तुजो सोडवणदार. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक, तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक. देखून तुका मान फावो. देखून तुका मान फावो. भियेनाका भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. कित्याक हांव तुजें सवें आसा. भियेनाका भियेनाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. कित्याक हांव तुजें सवें आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. तर सगळं आमी उबे रावया. ह्या देवाक जय 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 म्हणून आमी मान करया, नमान करया, स्तुती करया, आराधन करया. हो देव ओर्तो देव, बळवंत देव म्हणलें आमी वळखून घेवया. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र. जय 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 प्रिय देवा. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र. जय 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 प्रिय देवा. आमच्या संगी गावया आम्ही महिमा देवाची. आमच्या संगी गावया आम्ही महिमा देवाची. ओढा ताळ्या करया आम्ही स्तुती सोम्याची. ओढा ताळ्या करया आम्ही स्तुती सोम्याची. जय 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 देवा बापा. जय 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 जेजू ख्रिस्ता. जय 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 पवित्र. जय 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 प्रिय देवा. संतोषाची गीता गावन उल्हास्या देवा. संतोषाची गीता गावन उल्हास्या देवा. काळजातावर होकार भावून दिनवास्या सोम्या. काळजातावर होकार भावून दिनवास्या सोम्या. जय 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 देवा बाबा.
आमी आराधन करया व्हडा मोहन बापाक आमी आराधन करया विश्वासपोणी सकड आमी वाटाची दर्या विश्वासपोणी सकड आमी वाटाची दर्या जय 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 देवा बापा जय 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 जेजू जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 मोगळा जेसू या पवित्र थळार तुझे समकर या जिविताच्या उंड्या समकर जमलेल्या या सकट भावनाक हांव तुज्या पांयां झाडां समर्पण करता तुम्ही आमची जो तूं बळवून देव तो व्हरतो देव म्हणल्या वळखून घेता ही भावना विविध जाग्याता ताच्या खालसा मनात सवा मागणी इरादे तुझ्या पांयां झाडां आयल्या तुझ्या पात येवन आयल्या तुका असाध्य म्हणलें खंयचें ना म्हणल्या त्या व्हडा भरवशान आयल्या ताच्या खालसा मनांत हांव तुजे कडेन मागतात तुम्ही आमचे जो हरी एकल्याचे तुजे नदर घाल तुजे सकत काकोल करपा ताच्या हरी एकल्याच्या जिविता वाळय आनी आशिल्लें मागल्लें बरेंपण या पवित्र थळार तांकां लाभय स्वामी हांचे जो तूं व्हरतो देव तूं बळवंत देव तूं जिवो देव तूं खरो देव तूं आमचो देव आमचे संगत आसचो आमच्या दिसपते जिवीत चलोवन वचो देव म्हणलें आमी तुका वळखून घेता आमच्या खालसा मनांत मान महिमा आराधन आमी तुका दिता स्तुती आमी करता आनी आमी मागल्लें बरेंपण या भावना हरी एकल्याक ह्या पवित्र थळार तूं लाभय तुजी कृपा तुजी सकत वाळय म्हण स्वामी हांव तुजे कडेन आमी परत मागता स्वामी हांव तुजे कडेन आमी परत मागता तुजी काकूल दाखय तुजी मजत दाखय तुजी आशिर्वादा वाळय तुजी कृपा वाळय आनी बरेंपण ही भावना ह्या पवित्र थळार अनुभव करून दी म्हण तुजे कडेन विश्वासपणे हांव मागता स्वामी तुका जावं मान महिमा सगळा स्तुती आराधन आतां आनी सदां सर्वदा आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाच्यान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लो एक शब्द आमकां ददोशी करिनांतल्या या कानाचो कांटाळो आयला आमकां ददोशी करिनांतल्या या कानाचो कांटाळो आयला आमकां सदांय एकत्त कान दिव खावंक दिलें जाल्यार कांटाळो येनासतना रावता की न्ही मस्त बडी आमी घरा भुरगीं आतां प्रत्येक जावन ल्हान भुरगीं आवय बापायक आजकाल फास्ट फूड हें बरो टेस्ट केल्या उपरांत आमी घरा रांदलें तांकां रुसान तेका मस्त बडी भुरगीं घरा आवय बापाय म्हणटात हें खालें सदांय केल्लें तें खावचें इल्लें बरें करूंक जायना गी म्हणून वा थोडे फावटी बायलें हाडूंक जायना गे म्हणलें आमची भुरगीं म्हणटात कित्याक म्हळ्यार केल्लें तें खावन काडयतना कांटाळो येता बरें लागना तें आतां ह्या इस्रायल पडचेकी इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें देवान भायर काडलें बसयलेल्या गांवाक आपोवन व्हरतना तांकां तें मान्न खावंक दिलें उदक दिलें आनी कितें देंपे तें मांसा खातीर ती सोकणी आयली आनी हें पुरो खावंक दिलें देवान पूण ह्या लोकांक काय जालें हें खावन सदांचें जालें आनी तारकून आयच्या वाचपांतली पयल्या वाचपांतली उतरां पळया आमकां ददोशी करिनांतल्या ह्या कानाचो कांटाळो आयला ह्या कानाचो कांटाळो आयला मोगाळ भवन आनी भयणीनो मस्त बडी आमी ह्या संवसारी जिविताच्या पयना वेळार आमच्या कुडीक कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें भांगोवचें वत्तू सडावत मस्त आमकां हुस्को आसता मोगाळ भवन आनी भयणीनो मते वसवांचेर अध्याय 6 वाक्य 25 तावन वाचलें जाल्यार लेखावर तो हुस्को जेजू म्हणटा तुमच्या कुडीक कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें पांगोवचें ह्या विशयांत लेखावर तो हुस्को नाका आमकां रसल्या देवाक पोसूंक गोत्ता आसा म्हणटा तो तेणें पळया ती अंतराळाची सुकणी ओंपिनात लुविनात तांकां पोशिनांगी त्या शेतांतले खाट थन
आजच आपल्याला रान्नी उजो जावन येचे जर तर देवान इतल्या 5 रेतीन नेटयलां जाल्यार ताजे वर्त्या रेतीन तुका नेटोवणांगी तेरगून निमाणे वाक्य म्हणटा जेजो पयलें सोदा देवाचें राज देवाची खुशी आनी तो वळ कितें जाय त्यो तुमकां दितलो पयलें सोदा देवाचें राज देवाची खुशी देवाचें राज कोण जेजो पयलें सोदा ताका आनी तो आसा जाल्यार आमचें जिवीत संतोश समाधानाचें त्या लागून खाली कुडीक कितें खावचें कुडीच्या काना खातीर त्या लोकां बरी इस्रायल लोकां बरी आमी करचें न्हय मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी त्या लागून जो हांव सवांजेल अध्याय 6 वाक्य 27 जेजू म्हणटा नाश जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावरचे न्हय बगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणयेक बालता तसल्या खाना खातीर सस्नीक जिविताक बालता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरा आनी तें खाण जेजू आनी जेजून दिल्लें ताजें मांस आनी रगत येवकरिश्ट मोगाळ भवन आनी भयणीनो तेगून असल्या खाना खातीर बुकेया असल्या खाना खातीर लालेया असल्या खाना खातीर वावुरा हें खाण आमकां जाय म्हणटा जेजू मोगाळ भवन आनी भयणीनो कुडीचें खाण गरजेचें कुडीचें खाण खायनाकात नेसनाकात पांघरुनाकात म्हणचें न्हय मोगाचें न्हू पूण आमी खाली तितल्याक सीमीत करून रावचें न्हय पूण ताचे चड जेजूक आमच्या जिवितान आसचें जाय जेजूक जोडूंक आमी लाले जाय त्या लागून पेद्रून म्हणलें उतरां सोमिया कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचीं कोणा लागीं वचूं खंय वचूं तूं म्हजें सर्वस्व तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचें म्हणून ते जेजूक रावंक ताणें प्रयत्न केल्लें मोगाळ भवन आनी भयणीनो किर्तन 27 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजे थारान कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय जर तर म्हज्या आत्म्याचें खाण म्हूण जेजूक हांव घेता म्हजें सर्वस्व म्हूण जेजूक हांव घेता जाल्यार तवळ आमी कोणाय की भिये जाय म्हणना आमी कितेंय कांगाल जायचें म्हणना त्या इस्रायल परजे बरीं तीं भियेलीं कांगाल जालीं देदेस्प जालीं जर तर सोमियाक आमच्या जिवितान आमी जोडलो जाल्यार आमी कोणाय की वा कित्याक भिये जाय म्हणना त्या लागून ही उतरां एक बडी आमची घन सांगाता म्हणया सर्वेस्वर म्हजो उजवाड सर्वेस्वर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो सर्वेस्वर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमची जबाब सोमिया तुजेर हांव बरो वसता सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तूं जिविताचो उंडो सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तूं म्हजें जिवीत आनी जिवानपण सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचो देव आनी सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचें सर्वस्व सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचो खरो विशय सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचो दैवीक वैज सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचें बोळ आनी गटाई सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचो आसरो हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचो उजवाड सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हज्या जिविताचो बरोवसो सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हजें जिवीत सांबाळणार सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुमचो म्हजें जिवीत चलयणार सोमिया तुजेर हांव बरो वसता तुजे विना म्हाका जिवीत ना सोमिया तुजेर हांव बरो वसता 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 तर आमी सोमियाचेर पातयेन दवरून विश्वास दवरून गावया गीत तुजेर हांव पातयेता जेसू मोगाळा आमी भावार्थान पातयेनी सोमियाक आमच्या जिवितान घेवया न्हय केवळ खाण आनी कितें बायलें नेसान मात न्हय सोमी आसा जाल्यार हांव संपूर्ण म्हणलें वळखून त्या लागून सोमिया तुजेर हांव पातयेता म्हणून आमी म्हणया हें गीत आमी गावया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा
कष्टांची मोडा मोचे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता येशू मोगाळा तू मोजो इश मोगासो हरी गजे म्हाका पावसो तू मोजो इश मोगासो हरी गजे म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा कष्टांची मोडा मोजे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेजू मोगाळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग छनो आज आमचो इरादो परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर मागचो. आतां परगांवांत आसलीं भावंडां म्हणटाना तांच्या जिविताचेर एक नदर घालची तें गरजेचें. मोगाचेनो थोड्या तेंपा पयलें एक दादलो कोडयाळचो म्हज्या मोगाचो तो परगांवांत आसलो, मस्कत आसलो, काम करन. आनी हरी एक पटी रजेर आयल्यार फाटीं वचोन ताका मोन नातलें. आनी एक पटी उलयतना म्हाका म्हणलो, फादर कुटाम सोडून म्हज्या पतीन एक भुरग्यांक सोडून परगांवांत वचूंक म्हाका बिलकूल बिलकूल मोन ना फादर. पूण कितें करचें, भुरग्यांचें शिकप जायचें, कुटुंबाचें बरेंपण जायचें, तितल्या खातीर मात्र हांव परगांवांत आसां फादर. एक पटी भुरग्यांचें शिकप जावं दी, मागीर बिलकूल थंय रावचो ना. हांव काम सोडून येता, हांगात कांय म्हणी करता, फाटीं येता म्हणटलो. आनी ताच्या भुरग्याचें शिकप जालें. आनी शिकप जाल्लेंत आखेर जातानंत काम सोडलें, गांवाक आयलो. हांगासर आतां तशेंच वैयक्तीक बिझनेस तो चलोवन आसा. आतां भुरगीं परगांवांक गेल्यान, भुरग्यांचें शिकप जालें, जोडच्या खातीर तीं परगांवांक गेल्यान. तो आनी पतीन दोगांय सांगात आसात. आनी कदाळे म्हणचें आतां म्हाका समाधान, आतां म्हाका संतोश. भुरगीं वय तांच्या वावरा खातीर परगांवांक गेलीं, पूण हांव आनी म्हजे पतीन सांगात आसा म्हणलीं ताची उतरां समाधानाचीं. मोगाचें आतां परगांवांत आसलीं आमची भावनां कित्याक गेल्यान, आतां तीं गेल्लीं आमच्या कुटुंबा खातीर. आतां तांकांय मोन आसून गेल्लीं म्हण न्ही, तांणी जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून ती परगांवांत गेल्यान वावर करच्या खातीर, कुटुंबा खातीर, कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, कुटुंबाच्या बऱ्या फुडारा खातीर, जिवीत दिवच्या खातीर. हांगा तर रावल्यार कांय बरेंपण जावचें ना. थोडे परगांवांक वतात, हांगा रावल्यार कांय उरना हातान, परगांवांक गेल्यार कांय इल्लेशें उरतलें म्हणल्यार त्या. आनी त्या देखून थोडीं विजिटींग विजार वचोन काम सोदचीं आसात परगांवांत. थोडीं काम आसा, कामाक म्हूण गेल्यान सारकें काम ना. थोडीं कामाच्या सोदनेर आसात आनी कामां विजा मुक्त जाता, परतून रिन्यू जाता. असलीं जायतीं भावनां परगांवांत आसात. म्हाका थोडे पडी आमकां कळना. हांवें कदाळय ल्हान भुरग्यां कडेन उलयतना म्हणचें, तुमी शिकनात, तुमी भुरगीं बरीं भुरगीं जियेनात. पप्पा मम्मी परगांवांत आसात, काम करून पयशे धाडटात, तुमी चिंतात तांकां सुलाभेर पयशे मेळटात. पयशांचे रूख आसात ती हालयतात, पयशे मेळटात, धाडटात म्हूण तुमी चिंतात. ना, परगांवांत आसलें तांचो काम, तांचे कश्ट, तांचो घाम, तांणी केल्लो त्याग सॅक्रिफायस आमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक जाय आनी तांचे खातीर आमी मागोवंक जाय. मोगाचें आनी प्रत्येक जाण ह्या दिसांनी मिडल इस्टांत झूज जाल्ल्या वरी एका तराचें बियाचें वातावरण, कामाची भिरांत आनी कितें वरवीं थंयसर मारोग जाल्या आनी आसलें कितेंय उरना. कुटुंबाक कितें धाडचें, कितें हांवें खावचें जावं बरो, थोडीं उपासन एक जेवण जेवण दिसरचे परगांवांत ह्या दिसांनी आसूंक बरो. मोगाचें कायली उरोवन कुटुंबाक धाडटा. हांवें पुरो करशिल्लें जाल्यार म्हज्या कुटुंबाची परिस्थिती कितें म्हूण समजून तसलें जिवीत सारचें कुटुंबाचें सान्नें परगांवांत आसूंक बरो. देखून एक घडी सगळां आमी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात उदारे दवरया. जर तर तुमच्या कुटुंबाची परगांवांत आसा जाल्यार ह्या घडये तांचो उडास काडा.
ह्या दोनी तुमच्या हातांनी तांकां सोमयाच्या पांयान ताळाडा समर्पण करा. परगांवांत आसतले आमच्या भावणाचो तांची भुरगीं बाळां परगांवांत आसा जाल्यार तांचे सगळें कुटाम परगांवांत आसा जाल्यार सगळें तांचे कुटाम सोमयाच्या पांयान ताळाडया. तांच्या भद्रते खातीर, तांच्या वावराच्या भद्रते खातीर, तांच्या रक्षणा खातीर, दिसपतो ग्रास तांकां मेळचे खातीर, दिसपतें खाण तांकां मेळचे खातीर, आत्मीक खाण आजकाल परगांवांत मिसानान मागणें ना. इगर्जेत दाड जाता म्हणल्यार बियान त्या देखून तांकां आत्मीक खाण एवकरिस्त तो कुमगार गटाई मेळच्या खातीर आमी त्या भावंडां खातीर ह्या घडये विशेश तरान मागया. मोगाच्यानो ह्या सकट भावंडांक सोमयाच्या पांयान ताळान आमी मागया. सोमी आज तांकां जर तर ती आराधनान ह्या माध्यमा मारिपात वांटेली जातात आनी तांची परिस्थिती पळोवन बियान कांगाल जाल्ल्या आमकांय कुटुंबदारांक सोमी म्हणटा, भिये नाकात, कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबरनाकात, कित्याक हांव तुमचो देव. हांव तुमकां घटाय दिता, हांव तुमकां मजत दिता. म्हज्या उजव्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुमकां सांबाळटा. सोमयेची उतरां हर एकल्याक परगांवांत आसल्या त्या भावंडांक आज हांगासर आमी बियान कांगाल जाल्या आमकांय भिये नाकात, कित्याक हांव तुमचें सवें आसा. घबरनाकात, कित्याक हांव तुमचो देव. हांव तुमकां घटाय दिता, हांव तुमकां मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुमकां सांबाळटा म्हणटा सोमी. मोगाच्यानो एकाल्याकान धैर्य बरोवसो तो आमकां दिता. हांव सर्वेस्व तुमचो देव, हांव तुमचो उजवो हात धरता. हांव तुमकां सांगता, भिये नाकात, हांव तुमकां आदार दिता. भिये नाकात, हांव तुमकां आदार दिता. आमचो सोमी आमकां सांडून घालिना, परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडांक सांडून घालिना. ताचेर आमी पातयेनी दवरया, विश्वास दवरया. मोगाच्यानो ते देखून आमी मागया हें झुजू संपूर्ण तरान रावचे खातीर, संबंद जाल्ल्या त्या मुखेल्यांक उसवाड मेळचे खातीर. झुजू एकच वाट न्हय, परियार दुसरे आसात म्हणलें समजून ते परियार सोदूंक तांच्या मतीक उसवाड मेळच्याक, सोमयान तांकां आपडच्याक तांचे खातीर आमी मागया. शांती समाधान राज जावच्या खातीर आमी मागया. आनी त्या मारिफात बरेपण त्या पवित्र गांवांनी इस्रायल जावं पुरो ह्या मिडल इस्ट गांवांनी वालच्या खातीर आमी मागया. आनी त्या देखून ह्या सगळ्यांक सोमयाच्या हातांत आमी समर्पण करून आमी म्हणया, तुजें बाळ सोमया, हांव तुजें बाळ. म्हाका परगांवांत आसलेल्या हर एका भावंडांक तूं राख म्हणून त्या सोमया कडेन आमी माळया. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोमया. हर एक दीस हर एक घडी तुजी गूण करची सकत भोगता. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोमया. आमकां आनी परगांवांत आसल्यांक वार्धकय तूं वार्धकय सोमया. हर एक दीस वार्धकय म्हूण मागया. राख आमकां, राख तांकां सोमया. हर एक दीस हर एक घडी आमचे संगी तांचे संगी रावून राख सोमया म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाच्यानो तुझें बाळ, हांव तुझें बाळ सोमया. तुझें बाळ, हांव तुझें बाळ सोमया. हर एक दीस हर एक घडी गूण करची सकत भोगता. तुझें बाळ, हांव तुझें बाळ सोमया. तुझें बाळ, हांव तुझें बाळ सोमया. तुझें बाळ, हांव तुझें बाळ सोमया. ओय आमी सोमयाचें बाळ. सोमी आमकां रक्ता पातयव्या. आमकां ते परगांवांत आसलेल्या समर्पण करून मागया. हांव तुजें बाळ सोमया. सोमी म्हणटा, हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. तर त्या सोमया कडेन वाट दाखय. तूं कित्याक तूं वाट ती वाट समकालाय. तूं वाट दाखय सोमया. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय. तूं वाट दाखय सोमया. शबीतराची वाट दाखय, बचावेची वाट दाखय, रक्षणाची वाट दाखय सोमया म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया. वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोमया. वाट दाखय, तूं वाट दाखय सोमया. हर एक दीस हर एक घडी तूं
मुझे संगी रावण वार्धकै तू वार्धकै सोम्या वार्धकै तू वार्धकै सोम्या वार्धकै तू वार्धकै सोम्या हर एक दिस हर एक घडी तू मुझे संगी रावण वार्धकै तू वार्धकै सोम्या जेजू बरो गवळी एक गवळी जावन ताच्या शेळयांक राखता. आज आमी सुमयाच्यो शेळयो पर गांवांत आसलेल्यां खातीर गांवांत आसलेल्यां खातीर सगळ्यां खातीर मागता ह्या बियाच्या वातावरणांतल्यान सुटका मेळच्या शांती समाधान रावच्या खातीर. तर राख म्हाका तूं राख म्हाका सोमिया हर एक दीस हर एक घडी तो म्हजे संगी रावन म्हज्या भावंडा संगी रावन राख म्हाका राख तांकां तो राख सोमिया म्हणून आमी मागया. राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या हर एक दिस हर एक घडी तू मुझे संगी रावण राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या हर एक दिस हर एक घडी तू मुझे संगी रावण राख म्हाका तू राख म्हाका सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या राख आमकां तू राख आमकां सोम्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिंबी घालया मोगाचेनो आमच्या दोळ्यां आमी दांबिया परत साध्य सदर आमच्या दुनियांत आमच्या मुखार उदारे दवरिया. दोळे दांपून दोन संगती आमी दोळ्या मुखार हाडया. हेच्या पयल्या वाचपांत तो सर्वेस्पो देव इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांत बसयल्ल्या गांवा व्हरतना तांचे सांगत आसतालो. रात दीस म्हणल्या बरी तांचे सांगत आसलो. पण त्या देवाची वळख धरूंक ते सलवाले. त्या देवाची वळख धरूंक ती सुकली. त्या देवाक दुर्सोंक लागली. क्षणीक खाणा खातीर आशेली. देवाक दुर्सोंक लागली. देवाक तांणी दुखयलें. मोगाचेनो आमचोय देव आमचे सांगत आसा. आमचे सांगत आसा म्हणून आमकां भोगता वा आमच्या देवाक आमी आजुनी दुर्सोन परपरोन सवाला वयर सवाला उडोवन हांव आनी तूं तशेंच आसावंगी तें इस्रायल परजेन जें कितें केल्लें पाताक तेंच आज आमी करना सावंगी. देवान दिल्ल्यांत तृप्ती ना. तांकां दिला हांकां दिला म्हणून तांकां हांकां पळोवन देवाक आमी दुर्सोनून ता सावंगी. आमकां आमी विचारया एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया मोगाचेनो. दुसरें आयच्या वांजेलान त्या लोकांनी जेजूक म्हळें तूं कोण. तो तांचे सांगत आसलो. तो लोक जेजू सांगत आसलो. ते जेजून इतलें बरें केल्लें. बरें करीत मुखार वेतलो जाल्यार ते जेजू कोण म्हणलें सोदून काडून सुकोवन पडलीं. आनी त्या देखून तांणी सवाल केलें तूं कोण. आमी मागणें करूंक पुरो. आमी देवाचें उतार वाचूंक पुरो. आमी मिसाक इगर्जे घेवंक पुरो. आराधन सक्रामेंत आराधनाक नवेनाक आमी हांगासर येवंक पुरो. मस्त वेळ इगर्जेन आमी करसूंक पुरो. पूण आज तूंय जेजूक तूं कोण म्हूण विचारताय वा जेजूची वळख तुका आसा. जेजू तुका कितें म्हणून तुवें सोदून काडलां गी भावा भयणी विचार. वा आजुनी तुंय जेजूक तूं कोण तेंच सवाल उडोवन आसाय गी. भवर्तान पत्येनी त्या जेजूक तुजे जिवितांत तुवें स्विकार केलाय गी. तुजें जिवीत ताका दिलाय गी. एक घडी आमकां आमी विचारया ती इस्रायल परजा
मोइजे कडेन म्हणाली, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाता केलें. आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाता केलें. मोगाचे नंतर आमी इस्रायल परजे बरी आमकां बरें केल्ल्या, आमचे विशयान बरें चिंतल्ल्या, आमचे सांगाता आसल्या त्या देवाची वळख धरून सुकोवन पडल्या खातीर, त्या देवाक सवयला उडयल्ल्या खातीर, तूं कोण म्हूण आमी विचारल्या खातीर त्या जिवीत दिल्ल्या धन्या कडेन आमी भोगसाने आमी मागया. हें पवित्र उदक आतां आमचे शेणायतना आमी म्हणया, चड आनी चड सोम्या तूं जाय म्हाका, चड आनी चड तूं जाय, तुजो मोग जाय, संवसारी वस्तू न्हय, संवसारी संगती न्हय, सोम्या चड आनी चड तूं म्हज्या जिवितांत तूं म्हाका जाय म्हणून सोम्या कडेन आमी सांगया. आनी हें गीत आमी गायतना हें पवित्र उदक आमचेर पडटना आमकां धुवन नितळ कर म्हूण त्या सोम्या कडेन आमी मागया. चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू अर्गा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका, अर्गा जेजू अर्गा तुका, महिमा जेजू महिमा तुका. चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका, चड आनी चड पवित्र आत्मा जाय म्हाका, चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका, चड आनी चड पवित्र आत्मा जाय म्हाका. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो आतां ही त्या लावणी घेवंक आमी मुखार सरया. पवित्र आत्मो आमचेर मोर मारो ह्या माकणे मारी पात आनी पवित्र सकत करपा आमच्या कुडीन आमच्या जिवितान वाळोवन दी, भलायकी बरेपण विशेष तरान आमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून ही मागणी घेता आसतना आमी मागया. आनी ही मागणी घेवंक आमी फुडें सरया. पवित्र आत्म्याक आमचेर हरी एकल्याचेर आमी उलो मारया. पवित्रज्ञा ये तुझा पूजा, पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा ये तुझा पूजा, पवित्रज्ञा ये तुझा पूजा, पवित्रज्ञा ये तुझा पूजा, ये पवित्रज्ञा देवो
नितळ कर तूं म्हाका पवित्र नितळ कर तूं म्हाका पवित्र नितळ कर तूं म्हाका पवित्र नितळ कर तूं म्हाका ये पवित्र देवय तुजो उजो ये पवित्र देवय तुजो उजो देवय तुजो उजो देवय तुजो उजो मगळां जेजू या पवित्र थळान या भावना मागला या घडये या सकट भावना परा तुझ्या पांयान त्याला समर्पण करता तुझे पवित्र सकट गुरपदांच्या कुडीन वाळून दी सकट पिडा शिडाच्या कुडीन ते पयस सोडून दी ना समाधान पयस सोडून दी भलायकी बरेपण म्हणजे जिवितान वाळून दी आनी आशिल्ले घरचे दिसपट वावर फळादीक जावं दी आनी आशिल्ले बरेपण ताचे जिवितान लाभोवन दी ही पवित्र मागणी तांणी घेतली तांच्या जिविताक एक उस्वार जावन दी सोमिया तांकां आपड माग सोमिया तुझे सकत दैवी सकत वळय सोमिया बेसावानी बघ तांचे जिवीत नंदन कर म्हण तुझे कडेन परत मागता तांकां मागणे सगळ्या तांच्या कुटुंबाक आशिर्वादीत कर आनी सदांच तांकां रांक सांबाळ पवित्र तांच्या संगत राव तांच्या मुखल्यान रावन वाट व्हर तांच्या फाटल्यान रावन रक्षण दी बगलान रावन संरक्षण दी पवित्र आनी तांचेर वयर आसून सदांच आशिर्वादांनी भर तांचे जिवीत सोडून व्हर देवा पवित्र तुझे कडेन मागता आनी तांकां सगळ्यांक तुज्या पांयान ताळा समर्पण करता आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिंबी घालया सुमेचे आशीर्वाद आम्ही जडोवंक फुडें वेताना प्रति एक घडी आमचे सगळे कुटुंब ताच्या पांयान तळाडया आमची भुरगीं बाळां भुरग्यांच्या वरास तांच्या भलायके खातीर तांचे शिकपा खातीर तांच्या बावर्ती जिविता खातीर आमी मागया ही वजनांक तांकां एक बरो असो एक उजवाड सोमी असो मेळच्या बावर्तान ती रावन एक बऱ्या फुडारा कशी मेटां काडूं सोमी तांकां आशिर्वादीत करी म्हण सकड युवा जनां खातीर मागया कुटुंबांत अशी मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त बावडां खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचे न्हू सकड पिडेस्तांक सोमयेच्या पांयान तळ आमी हाडया सोमयेची गूण करचे सकत वालच्या पवित्रतेची सकत तांच्या कुडीन वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया तांची सेवा करच्या कुटुंबादारांक बरेपण भलायकी सोमयान दिवच्या खातीर मागया कोणी आमचे लागीं मागोवन सांगला तांचे खातीर हे पवित्र तळा घेवच्या सकट भक्तिकां खातीर आज मात्र न्ही सगळे हप्त्याभर सभा जाण हांगासर येतात तांचे खातीर तांच्या त्या सवां खातीर मागया ह्या पवित्र थळार उदार म्हणत सभा जाण सेवा दितात हांगासर रांदपाक जावं बरो इतर रितीन सेवा दितात हें सुलाभेचें काम न्ही हर एका मंगळारा रांदूंक आसा म्हयन्याक 1.5 म्हयन्याक एक वाड्याक मेळटा मस्त कश्टांचें पण जाल्यार आमची विरगजकारां वाड्या घरां बरें मन दाखोवन हांगासर येतात रांदतात कुमोग करतात हर एकल्याचेर सेवा दितेल्या विविध रितीने कुमोग करतेल्या हर एकल्याचेर त्या सोमयाची बेसावां वाळून दी तांच्या तांकां तांच्या कुटुंबाक हजारो माप्यान प्रतिभा लाभून येवन मागया ह्या पवित्र तळात दान दिवच्या सभाजन दाणी गांवांत पर गांवांत आसात बरें मन दाखयल्लीं दाखोवची हर एकल्याचे सोमयाची आशिर्वादां वाळून दीत तांच्या बऱ्या मनाक तांणी दिल्ल्या दानाक हजारो वांट्यांनी प्रतिफल दिवन दी जशें त्या विधवीच्या बरणेंत तेल उणें पडोना बरोवन आयलें तशें तांच्या जिवितांत केन्नाय कितें उणें पडचें नाका हजारो वांट्यांनी बरोवन ओमतो दी म्हणून तांचे खातीर आमी मागया आमकां सोमयाच्या पांयान तळा समर्पण करया मागोवन सांगल्या हर एकल्याक हांव विशेशतान सोमयाच्या पांयान तळा समर्पण करून मागतना तुमी मागोवन सांगल्या सगळ्यां खातीर मागा आनी तुमकां सोमयाच्या पांयान तळा समर्पण कर सोमयाचे आशिर्वाद जोडूंक ताय जावन गावया गीत ह्या देवाडा साक्रामेंतान येदवोडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपाबद्दल नव्यो रीती आदर्या सर्वोन्मेच्या अस्तित्वेश
वर्ताचे बोल दिव्या जसे बापा तसे पोता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना वाढता प्रार्थुया येसु मियां जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सफळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना निमाने गीत आम्ही गातो. आचल हांव सर्वेस पोरा मोजा बरवशान कित्याक तूं भोवका तुळदा नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ पारत कर म्हाका सांबाळटा अनवरात आसतना निवाडटा पडलेल्या वेळार उठयता बरवसो म्हजो घट करता आचला सर्वेस पोरा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं भोवका करता नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ मोगाळ पुता सवे हांव पर मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान सांजोत देवा आमा पासत विनंती कर भगेन कसोचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी